आयज एक मिकी पाशेकन एलिगेशन केला की तेका खंय जेन्ना तुमी आशिल्ले आनी गुंडूराव आशिल्लो तेणी खंय तेजे हे विचारले पयशे कितले आहा काय म्हणून इलेक्शनाक खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर कॅन्डिडेटाचो फायनान्शियल असेसमेंट केले बगर ताका तिकेट दिनात नॉर्मली. सो एक असेसमेंट करतात. सो थंय जर दिनेश गुंडूरावान वेगळे विचारले तुगे फायनान्शियल पोझिशन कशी आसा हितून कसली चूक आसा. हे नॅचरली न्ही हो जो कॅन्डिडेट जाता खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी विचारता की बाबा पयशे तूं इलेक्शनाक कशे खर्च करतलो हो एक मुळावो प्रश्न न्ही. आनी तो जर मुळावो प्रश्न विचारलो मिकी पाशेको आनी सेकंडली ताका 4.5 वर्सां कित्याक लागली हे तो म्हणटा की 7,000 ताणें मेंबर केले मेंबर करून ताका सगळें सांगलेलें पार्टीचे मेंबर केले हे केले आनी लास्ट मुमेंटाक ताका हे केलें म्हणपाक तेगेले तिकेटीचो इश्यू आशिल्लो तो बेजिकली आमची तेन्नाची इन्चार्ज चिदंबरमची आनीक आमची जे तेन्नाचे एलओपी दिगंबर कामत थोडी रिजर्वेशन आशिल्ली कसले तरी इश्यूचे आनी ते मिकी पाशेकूय खबर आशिल्ली डायरेक्ट तिकेटीचे इश्यू कितें जालो तो. ते जे हे म्हटला पळय सिरियस एलिगेशन दिसता की पार्टी प्रेसिडेंटाचेर अशें करप आनी तो पार्टी काबार करपाक येयला म्हणटा तुमची कोण तो मिकीर म्हटला पार्टी काबार करपाक येयला कोण येयलो तो तुमकां आतां तेणे एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म केल्याक न्ही. हांव जर पार्टी काबार करपाक येयला जाल्यार मिकीन खूश जावपाक जाय आशिल्ली. तेगे पार्टी वयर सरतली आमची पार्टी काबार जाल्यार तो दुख्खी जाला काय सुखी जाला कितें एक्झॅक्टली. तेगे एक पॉलिटिकल पार्टीचो म्हणटा दुसरी पार्टी काबार करपाक आयल्या. त्या पॉलिटिकल पार्टीचें काम आसपाक कितें आमची पार्टी जर काबार जाली ताका बेनिफीट मेळटा न्ही. तो दुख्खी जाला काय सुखी जाला चेक करा.